भगेवन कुर्साचे कुर्बेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. सकाळींची बेठवणी येजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या बदकांच्या फारीकपणा पासून आनी आल्तारीच्या पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुका कळनासतना बेठोवच्या सोमेस इराद्या पासून भगेवंत आमकां मोरयेच्या कथाबीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या पोस्तलादीच्या इराद्यां पासून आनी पाप सैबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्यां पासून हे सर्व हांव तुका भेटयता. सर्व तुजे पासून येजूच्या पवित्र काळजा येजूच्या देव काळजा तुजे राज येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरता. सोम्या दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भगेवन पाप सैबाक जातू तुका उजवाड गटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या सैबा हांव तुज्या पांयांक पडटा हांव तुका अर्घा दिता अंतस्करी नमस्कार करता व्हड तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस सैबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता म्हजी चिंतना म्हजे सब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पतकांच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी सोमेस्त पतकां म्हजी पतक्याची काकूट कर. भावार्थाचें विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातें ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव तीर्थ म्हणटा. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पतकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. ही सतां आनी कॅथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर्व सतां हांव सत म्हणटा आनी उसारता. कित्याक तूं सापस्नीक सत आनी सनवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय ह्या बाबतां जियेवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. बरवशाचें विधान देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पतकांचे मोगसाणे आनी हे जिणे उपरांत सासणीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां ह्या बरवशान जियेवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर वस्तुप्रास हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर्व बरो आनी सर्व मोग तुका फावो ह्या मोगान जियेवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पतकांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा. तेच्या आदारान आनी मुखार पता करिना म्हूण आनी पतकांचे समये सुकयतली म्हूण तिर्णिचेव करता. आमेन. मोरयेक समर्पण म्हजे रानये आनी माये हांव म्हाका सगळेंच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना देखून हे मोगाळे माये हांव तुजी जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणलें बरें. सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा तुका आमी दिनवासताव. कित्याक तूं बरो तुवें आमकां रचल्याय आनी तूं आमकां पोसताय मेटा मेटांनी आमची जतन करताय. भावार्थान आमी तुजे सरशीं येताव आनी बरवशान तुजे मुखार सरपडताव आनी हे आमचें खालते मागणें दयेन आयकून घे म्हूण परताव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान
आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरी केली. आज संवसाराच्या चराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना देखून ही पिडा बेगीनच ना कर. येदोळूच तूं हे वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांक तूं गूण कर. हे पिडेक वकात सोदून काडूंक वावुरतात तांकां फावो ते जाणवायेन भर आनी त्या वखदाक तुजी गूण करची सकत लाभय. पिडे वेळी सेवा दिवच्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिब्बंदीक, सर्व स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या संद्यांक तूं राख आनी सांबाळ. हे पिडे वरवीं आपल्या माय गांवाक पाटी येवन कश्टां केल्यांक आनी कुटुंबांतावन पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सान्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. दिसपडतो ग्रास सोडूंक पेसारतेल्या सर्व भावा भयणींक फावो त्यो वाटो दाखय. पोटाच्या बुकेन कश्टांतेल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशांचो आदार लाबून दी. हे मागणें आमी तुका करतांव. पिडेस्तांक गूण कर. तुका महिमा लाभयल्ल्या तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त मरिफात. आमेन. आयचे मीस फिरगेच्या सर्व लोकांची राद्यांकाचे भेटोवन जावन आसा. तशेंच अपुस्तोलीक कार्मेल भयणी तांची सेवा मंगळुरांत भारतांत 150 वर्सां जावच्या संदर्भार अर्गां मेजतात. तांच्या तेसावा खातीर हे बलिदान व्हडा मागोवंक उडास दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या आस्मे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. दयेकन बसा. मोगाच्यानू आज आमी एक पिरगस कुटुंब जावन सांगाता जुमल्या. अपोस्तोलीक कार्मेल मेळाक हे आज मोगाच्यानू आमी संत ॲग्नेस कॉवेंट आनी येसू प्रेम निकेतन कॉवेंटाची भयणी सांगाता मेळोवन देवाक अर्गां बलिदान भेटोवंक आयती जाल्या. अपोस्तोलीक कार्मेल सिस्टरां भारताक आमच्या मंगळूर शहराक येवन भरती 150 वर्सां सोमतात. तुमच्या गामनाक आनी समजुणेक थोड्यो संगती आमी तुमचे मुखार दवरता. 150 वर्सांची सेवा मंगळुरान भारतान आनी हेर गांवांनी म्हणटना आमी आमचें तोंड बंद करून दवरूंक जायना. आमची घडणार मनपात मदर वेरोनिका ह्या मेळाची बुन्याद फातर. तिजी जिणी बारी सोबीत आनी देवाक आनी मनशाक मानवूंची. तिजी जिणयेक आनी हांगा सांगूंक जायना तरी थोड्याच उतरांनी सांग. तिजी उर्बा क्रिस्ताच्या पावलांनी चलून दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवेंत आपली जिणी समर्पीत करूंक कुशी वर्तल्यांक ती एक मेल पंक्ती जावन आसा. सुरवेर हांगासर आयिल्ल्या धर्म भयण्यांक
आमची घडणार मानफात मद वेरोनिकान फ्रांसाच्या बायोन शारान 2 वर्सांची तरबेती दिवन तेगां सिस्टरांक 1871 मंगळूराक धाडलें. तवळचो बिस्प जावन आसच्या बिशप मारी एफ्रेमान मद वेरोनिका कडेन एक विनंती केल्ली. ह्या मंगळूर शहरान चलया भुरग्यांक शिकप दिवंक कातोलीक इस्कॉलां नातिल्लीं. भुरग्यांचो क्रिस्ती धर्मीक भयणीची गरज म्हणून ताका भोगलें. ह्याच कारणा खातीर भारतान मिसांव वावराक तरणाट्या चलयांक फ्रांसान तरबेती दिवन मंगळूर शहराक तिणें धाडलें. युरोपांतावन भायर सरून 3 म्हयन्यांच्या पयना उपरांत सिस्टरां मंगळूराच्या बंदराक येवन पावलीं. ह्या 9 जाणां भयण्यां पैकी 6 जाणां भितरल्यो माद्र्यो आनी तेगां आपोस्तलीक कार्मेल मेळाच्यो माद्री. 6 जाणां भितरल्या माद्री पैकी मेरी बावाडी एक नोवीस जावन आयिल्ली. ती 2 वर्सांनी फाटीं भितरल्या माद्रीच्या कॉवेंटाक फ्रांसाक फाटीं गेली. ही सिस्टरां 1871 नोव्हेंबराच्या 19 तारीखेर मंगळूराक पावलीं. कश्टाच्या वाटेन पुरासणे पिडाशी वाटेर देवान जाल्यो. तांकां सर्गाक दान 6 जाणां बंदराक पावलीं. बंदरांताव नीट केथेद्राला गेलीं. थंयसर तांकां घेवंक बिस्प मारी एफ्रेम याजक आनी मंगळूरचो लोक तयार रावल्लो आनी तांकां दाबाजान आनी संतोशान स्वागत दिलो. संभ्रमीक मीस जातच ते देयूम गायन केलें. उपरांत सांत आन्ना कॉवेंटाक पुरशांव भायर सरलो. बिस्प याजक दादले स्त्रियो आनी भुरगीं आशिल्लीं आनी तवळचे देशी रिवाजी प्रमाणे वाटेर भुरग्यांनी परमोळाचे गुलाबाचें उदक सिस्टरांचेर शेणयलें. 12 वर्सां म्हणसर कार्मेलीत भितरल्यो माद्री आनी आमी सांगातच रावल्यांव. भितरल्यो माद्री मागण्यान आनी ध्यानान करसितलीं. आपोस्तलीक कार्मेलीची सिस्टरां तांचे मिसांव इस्कॉलां उपरांत भितरल्यो माद्री कंकणाडी आतां आसच्या कॉवेंटाक वेतात. बिस्प मारी एफ्रेमाचो हुस्को जावन आशिल्लो आपल्या देशाच्या चलया भुरग्यांक शिकप आनी तांचो क्रिस्ती बावाट घट्ट करूंक. त्याच कारणा खातीर सुरवेर मंगळूर शहरांतल्या शिकप आसल्या चलयांक मेळांत भरती करी जाय पडलें. इस्कॉलां बेगीन सारम जालीं. मिसांव सुरू जालें. वर्सां पाशा जाता मंगळूरच्या हेर फिरगजांनी इस्कॉलां कॉवेंटां उक्तीं जालीं. देवा पवनी ल्हान ल्हान फिरगजीतावन फुलोवन आयलीं. आतां 150 वर्सां संपतना आपोस्तलीक कार्मेल मेळाचेर एक नदर घाल्यार आमकां संतोश भोगता. आमी दिवची सेवा इस्कॉलां आनी कॉलेजींनी मात्र न्ही. धर्म भयणी आतां मिसावट्यान आनी कश्टी जीवन रेस्क्यू होम आनी हेर साबार तरांची सेवा 200 चड कॉवेंटां मुखांत दिता. ही आमची सेवा भारतांत, श्रीलंकांत, आफ्रिकांत, पाकिस्तानांत, कुवेट, बॅरीन, इटली आनी फ्रांस गांवांनी दिवनूच आसा. देवाच्या कृपेन आनी बेसांवांनी मुखार सरूंक आमकां साध्य जाता. ह्याच म्हयन्याच्या 19 तारीखेर 150 वर्सां संपतात अशें आसता मोगाचें न्हू. मंगळूरच्या हांगाच्या आनी सगळ्या भारताच्या आनी हेर गांवाच्या लोकांन आमकां दिल्ल्या सहकाराक आमी आमच्या मागण्या मुखांत आमची उपकारी मोड दाखयता. तुमचो सहकार आनी मागणे मुखारी आमची देणी आमी वृद्धी कर. आमच्या आनी पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर वापरची जबाबदारी आमकां हर एकल्यांकी आसा म्हणलें सोमी तालेंताच्या ओपारी मारिफात आमकां शिकयता. हें सत मोतीन दवर एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. दायकन उबी रावया. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पवित्रीतीन फावतेर वांटो घेवचे खातीर आमचेच कतकाय वळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरया.
हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी विचारून वायट अंधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून हांवें सदां सांगवार म्हणले सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्वेश्वर आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्याचो रचणार आनी धनीक तुजे असल्या धन्याची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुज्या भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्वाच्या एकपणान सर पदवेदार देवा जी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनान. सुगुणी पतीन कोणाक मेळात ती मोतयां प्रास मोलादीक. तिच्या पतीचें काळीज तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांयच उणें पडना. आपल्या सगळ्या जिवितांत ती ताका हित करता न्हय हायत. ती बकऱ्यां लाव आनी सण सोदून हाडटा आनी आपल्या हुशार हातांनी
वस्तूर विणटा. ती चाराकाक आपलो हात घालता आनी आपल्या बोटांनी राट धरता. ती दुबळ्यांक आपलो हात उगडटा आनी गरजे वतांक ती पावता. आकर्षण कापटी, सोबाय व्यर्थ, पूण जी स्त्री सर्वेस्पराक भियेता ती वांकणणी पावो. तिच्या हातांच्या फळांत तिका वांटो दिया आनी तिच्यो करण्यो दरवट्या कडेन तिका वांकणा. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी. सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी. सम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खास्तानी तुझे नंदन सातले. सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुझी पतीन फळां एक दाखवाली बरी आसतली. तुझी भुरगीं तुझ्या मेसा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारखी वसतेली. सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी. सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी. भावांनो, रोंची गरज ना. सोम्याचो दीस रातीक येतल्या सोरा परी येतलो म्हूण तुमीच बरी जाणात. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटनाच गर्भेत स्त्रियेक प्रसूत काळार येणो आयलेला परी एकाच ताणें तांचे वयर बिबाड देंवतलो आनी तांतली सुकोवन घेवंक ती सकची नात. पूण तुमी भाव भयणीनो काळोखान नात. देखून तो दीस एक सोरा बरें येवन तुमकां सांपून घालिसो ना. तुमी भुरगीं, आमी रातीची न्हय काळोखाची न्हय. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. बगार जागृत आनी चतूर रावया. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Disai soda bajaso. Santos
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गींचे राज अशें म्हणयत एका मनशान घर सोडून परगांवाक वेताना आपल्या नौकरांक आपयलें आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक तांचे तांचे समर्थतेकी ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्यांक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पयणार गेलो. जायत्या काळा उपरांत ताचो धनी फाटीं आयलो आनी येतच तांचे लागचें लेख घेवंक तो लागलो. तवळ 5 तालेंतां घेतलो तो नौकार मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन तो म्हणालो, धन्या, 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं आनी हांवें आनीकी 5 जोडल्यांत. देवाचे उतर घरा आपोस्तोलीक कार्मेल धर्म भयणीनो, एक भयण प्रारंभ करच्या वक्ता आमकां जाता त्या संतोषा प्रास हे भयण शेवटाक वन पावयतना चड संतोष. एका घराक बुन्याद फातर दवरतना जाता त्या संतोषा प्रास ह्या बुन्यादीचेर एक सोबीत घर उबें जातना आनीकी चड संतोष. एक ससी आमी ती लायतना आमकां जाता त्या संतोषा प्रास ही ससी वाडून आनीकी चड संतोष. प्रस्तावनांत आमी बरेंच आयकलें, केवल 40 जाणां चलयांक घेवन ह्या थेगी आपोस्तोलीक कार्मेल भयणींनी प्रारंभ केल्लो शिक्षण संस्थो सेंट एन्स आनी त्या वेळार तांकां बगच्या त्या संतोषा प्रास आज हो कार्मेल मेळ, आज हो कार्मेल शिक्षण संस्थो न्हय केवल भारतांत बगार विदेशांत श्रीलंका, पाकिस्तान, कुवेत, बहारीन, आफ्रिका, इटली, फ्रांस ह्या सगळ्या गांवांत विस्तारून सेवा दिता म्हणटा आसतना निजायकी आनीकी चड संतोष. हजारो स्त्रियांचे हांगासर तांच्या बऱ्या उतरांनी आमी म्हणूंक जाय, तें एक ल्हानशें सासवाचें भी तें वंपलें, तें किर्लालें, तें जड जालें, रूख जालें आनी आकाशाची सुकणां येवन त्या रुखाच्या खांद्यांनी गोंटेरां बांदूंक लागलीं. आज आयच्या पयल्या वाचपांत आमी सुगुणी पतिने विशयांत आयकलें. आयच्या वाजेलांत विस्वासी प्रार्थनेच्या नौकरा विशयांत आमी आयकलें. आज हींच जावन आसात बोगनां आपोस्तोलीक कार्मेल भयणींची सर्वांची. सर्वेस्परा देवा, तुवें आमकां 5 तालेंतां दिल्लीं. पळय, आमी वावरकन घामपीळ आनीकी चड 5 तालेंतां चडीत जोडल्यांत. ही जावन आसा काळजाची तृप्ती. कितें दिवो आमी पाटी तुका सर्वेस्परा देवा. तांचेंच जिवीत आज तीं ओप दितात आनी सोम्या बसत कोण आपलो जीव झरयता तो ससनाच्या जिविताक सर्व सांबाळटा म्हणली वांजेलांतलीं उतरां तांचे थंय रुजू जातात. आज तांची बोगनां जावन आसत हिंच मोरयेमायची. म्हजो जीव सर्वेस्परा देवाची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोका थंय संतोशान उठता, कित्याक सर्वेस्परा देवान विचित्रांच केल्यांत आनी सदैव ताचें नांव. त्या देखून आमच्या मोगाळ फिरगस घरानो सर्वांची आमची काळजां आमच्या ह्या भयणी सांगता दिनवसनेच्या आनी संतोशाच्या बोगण्यांनी आज बरोन उमाळटात म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. आयचो वांजेल आमी आयकलो तालेंताची ओपारी. कशें थंयसर धनी ह्या नौकारांनी विशेश दवरलो, तांकां तो तालेंतां वांटून दिता
आनी उपरांत तो परगांवाक वेता आनी कशें हे 5 आनी 2 तालेंतां जोडलेल्यांनी ती सडीत वायवटाक घाली आनी 1 तालेंत मेळ्ळेल्यान ताणें तें पूर्ण दवरलें. थोड्या तेंपा उपरांत हो धनी फाटीं येत आसतना त्या 5 आनी 2 तालेंतां जोडलेल्यांनी येवन ताका फाटीं सडीत मापान दिता आसतना धनी तांच्या विस्वासपणाक तो मेसवालो आनी तो म्हणालो, बऱ्या आनी शाण्या साहबाज साखऱ्या, थोड्या सांगतींनी तूं विश्वासी जालोय, त्या देखून 16 सांगतीचो तुका हांव अधिकार दितलो आनी ये आनी म्हज्या संतोशान तूं वांटो घे. उपरांत त्या नसत्या साखराक खाळोकान ताणें भायर उडयलो. आज सर्वेस्परा देवान आमकां हर एकल्याक देण्यांनी भरलां. ही देणी आमी ती वर्जीत करूंक जाय. पेल्याच्या सेवे पासत आमी ती गळसूंक जाय. समुदायाच्या समाजाच्या सेवेंत आमकांच आमी कशीत आसतना पवित्र सभेंत जर तर आमी निस्वार्थ मापान वावुरता वयत तर खंडीत जावन आमची जिणी ती भोव अर्था बरी जाता आनी सोम्याक सदांच जाता आमच्या थंय तो सडटा. आयच्या पयल्या वाचपांत सुगुणी पतीने विशांत आमी आयकलें. ती आमकां हर एकल्याक जावन आसा एक देख. कशें ती सदांच देव बिरांतीन भरलेली. आपणाच्या पती थंय ती कायदे पाळिल्ली. पतीक सदांच संतोश हाडूंक ती पेसडटली. तशें पतीन आनी पती सांगता आनी तशें आपणा दिल्लो वावर आपणाच्या हातांनी तो कितल्या साबितायन प्रामाणीकपणान करता. सांगताच दुसऱ्या सुवातेर आपणाच्या कुटुंबादारांक हर एकल्याक ती सांबाळटा आनी तिसऱ्यान असल्या दुबळ्या धाकट्यांतय ती पावता. आज कशें ह्यो अपोस्तलीक कार्मेल भयणी ता केवळ न्हयच असल्या सगळ्या शिक्षण संस्थांत आपली निरंतरी सेवा भेटोवन आसात. असल्या दुर्बळ्यांतय आज ती चड लक्षिल्ली जाल्यान तांचे पासत ही शिवणे शाळा तांत्रीक इस्कॉलां आमच्या मुखारच सोंपता. मंद मतीच्यांक स्पेशल स्कूल आनी तशेंच अनाथ आश्रम, प्रायवंतांक घरां आनी कितलेशा असल्या दुर्बळ्या धाकट्यांक घर बांदूंक कुमक अशें सर्व तरेन हेंच सोम्याचें काम ती मुखारसून वतत आसा. ती सुगुणी पतिण्यो म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. आज कशें तांकां आपयलां, आज आमकां हर एकल्याक आपयलां. ही देख आमच्या जिवितांत आमी घेवंक. आमच्या जिवितांत केदाळा आमी जेजू बरी दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करता, तांच्या गरजांक आमी पावता आनी असले थंय जेजूक आमी पळयता. तवळ मात्र आमच्या जिवितांत खरो अर्थ संतोश आमकां मेळटा. आज पवित्र सभा संवसारभर असल्या दुर्बळ्यांचो दीस आचरण करता आसतना सेवा करतले बरी हांव तुमचे मदें आसा म्हणालो जेजू. आनी कशें ताणें असल्या दुबळ्या धाकट्यांची, सणून गेल्ल्यांची, निर्गतिकांची, विधवेंची मापान आमी गळसून केदाला ह्या सेवेंत आमी जेजूकच आमी संवसाराक दिता. खरेंच तवळ आमच्या जिविताक खरो अर्थ आसा. ह्याच पवित्र येवकरिस्तांत हेंच व्हड आमकां मेळटा आनी आमची तालेंतां आमी ती पेल्या पासून करचीत आसतना आमच्या काळजांत हो सेन्स ऑफ सॅटिस्फॅक्शन आनी तृप्ती सदांच आसा म्हणटना हाच्या की वर्तें धिरबें कितें आमकां जाय. आनी अशी आमची जिणी तर आमच्या जिविताच्या आखरेक आमी आयकतल्या तीच ती उतरां. ये बऱ्या आनी पातेनेच्या साखरा, थोड्या संगतींनी तूं विश्वासी जालोय, चड तुका अधिकार हांव दितलो. म्हज्या संतोशान तूं वांटो घे आनी संवसाराच्या सुरवेत हांव तुमकां म्हूण तयार कर दवरलां. तें सर्गीचें राज तुमचें दायज जावन तुमी घेया. आमेन. उबे रावया. आमचो बोवाळ आमी उसारया. सतमंतान देवाक, सर्वपदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक एकल्याक सुता तो पवित्रात्म्यारी गर्भ संभावलो. हांव कुवार मरयेतां जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें कस सोंसली. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ले मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्लें तो परतून जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर्वपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुन्सिपी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्रात्म्याक, कतोलीक पळय सभेक, भक्तांचो एकतार, पतकांचें मुखसाणी, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. एक कुटाम जावन ह्या वेदी मुखार आमी जमल्या क्रिस्ताच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमची प्रार्थना सर्गींच्या बापा मुखार उबारया.
आमची जबाब जेसूच्या बापा, हे मागणे करता तुका. मोगाळा बापा, पोवी सभेचो श्रेष्ठ वडील बापा साहेबान गवळी बापांनी आनी यसाकांनी भावार्थ देवान दिल्लें वर्तें देणें म्हूण वळखून सगळ्या संवसारार तुजें राज विस्तारूंक तांकां तुज्या कृपे देण्यांनी नेटय म्हूण मागता हांव. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या देशाच्या हर एका नागरिकान देशा खातीर आपली जबाबदारी समजून खरो नागरीक जावन जियोंक फावो कर. जोगत्या मुखेल्यांक दिसून हो राष्ट्र अभिवृद्धीच्या वाटेन चलाशें करूंक जाय जाली जाणवय हर एकल्याक लाभय म्हूण मागता हांव. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. अपोस्तलीक कार्मेल मेळ भारतांत आपल्या सुरवातेचो शतमानोत्तर बांगलाड्या वर्साचो जुबले आचरण करच्या ह्या सुसंदर्भी मागता हांव आमी आमच्या मेळाची श्रेष्ठ वडील भयण निर्मलिनी, प्रांतीय वडील भयण शामिता, तशेंच तांच्या सल्लागारां आनी अपोस्तलीक कार्मेल मेळाच्या सर भयण्या पासत आमच्या मेळाची घडणार मानापात्र मादा वेरोनिकाची देख घेवन तुजी सुवार्थ प्रसारूंक आमकां कृपेन बर म्हूण मागता हांव. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. तुज्या मोगाचे उगम जावन आसच्या आमच्या फिरगजीचेर तुजी मोगाळ दिश्ट घाल. आमचो फिरगस विगार बाप विन्संट मोंतेरो, सहायक विगार बाप नेल्सन पेरीस आनी अश्विन क्रास्ता, तशेंच बाप वॉल्टर डिमेल्लो आनी बाप ऑल्विन सेरावो आनी सर फिरगसकारांक तुज्या बेसांवांनी बर. भाव बांदावपणान भरिल्लें फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक उदार मन आमकां फावो कर. प्रत्येक रितीन मागता आमी आयच्या दिसा पयले पावटी अवकारिस्तान क्रिस्ताक स्विकारसूंक तयाराय करच्या आमच्या फिरगजीच्या सर भुरग्यां पासत सदांच क्रिस्ताक स्विकारसूंक जाय आसली उर्बा तांकां लाभाशी कर म्हूण मागता हांव. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या युवा जणांनी तांच्या जिविताचें मोल समजून भावार्थाच्या उजवाडा काल चलाशें कर. मानापात्र माता वेरोनिकाची क्रिस्त आनी मुखार सराशें कर म्हूण मागता हांव. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. ह्या अवकारिस्तीक मेसा बावारी हजार जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या बेसान तिरासान सांबाळ आमच्या उतरां करण्या मारिफात आदर्श क्रिस्ती जिणी जियोंक तुज्या बेसांवांनी आमकां बर म्हूण मागता हांव. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी आमच्या काळज जत्रेक आमी तुज्या मुखार हाडल्यात ते सर तूं स्विकार कर आनी तुजे कृपे देण्यान आमकां बर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आज दिवची भेटवणी फिरगजीच्या दुबळ्या लोकां खातीर जावन आसा.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत पदवेदरा देवपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्रतेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घे. मोगाळा बापा, आमी तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोव आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. तुमचे आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कडेन सर्वांत जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मरयेंतान जल्म घेतलो, क्रुसाचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गीच्या सर दळबरां संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओम सर्गे तुका जय. ओम सर्गे तुका जय. ओम सर्गे तुका जय. ओम सर्गे तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरण सोसूंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो घुट परगटुया. तुझ्या क्रूसा आनी पुनः जीवन वरवीं तुवें आमकां सोडय जाय सोमिया. संवसाराच्या स्वर्गदारा बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा सगळे संवसाराचे विस्तारले जे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाऊ भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तां जे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाच्या माये संगाती, भगवंत जुजय तिचो पती, भगवंत धर्मदूता आनी सर्व खाडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन संगता मेळोवन म्हणया. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान नत्रेकलांक आमकां तुजे उदार खाकुळतेन सर पातकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मोगासून एकवट सुगूर्स जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुडन रगत आमी सेवंक वेता. ती आमचे जरती आनी ख्यास्त थाडीन आसां पूण जे काकुळतेन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकेने वखाद दिवं. पळया जेजू क्रिस्तावाचे शेळी आमचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक आपयली आमी ती सर सुबागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गीचे कण दिता जेजू सौमी मोगान स्वीकार करया ताका आमी भक्ती ताका आमी सेवया शांती ताच्या आमी सवल्या शुवार्ता प्रसारुया जीवो करूंक तुये मोगा देऊ पेटोंक तुये ये जेजू ये दुर्बोळ्या काळजांत तुये मोगा देऊ पेटोंक तुये मोगा देऊ
Jesus omi, mogai kuatan sejeria ami, kurista sogemuya, patlau ta sokoruya, प्रतिरूप ताचे सगळ्या, साक्षी ताचो जाऊया. ये जेसू, ये जेसू, ये जेसू, दुर्बोळ्या काळजात तू ये, भावाची भोव करूंक तू ये, मोगा देवू भेटोंक तू ये. गीता हांव गाता तुजे दयेची, कृत्यांनी आळता तुजी कीर्त हांव गाजयता, तुजी कीर्त हांव गाजयता. दिन वाजता सोमिया तुका, दिन वाजता धनिया तुका, तुझ्या मोगाची गीता हांव गाता तुजे दयेची गाजयता, तुजी कीर्त हांव गाजयता. तवेक कुंगारान कर्जान म्हज्या आयरान, कुर्मेत तुज्या सोमिया पवीत म्हाका केलाय. अर्गां तुका म्हज्या सोम्या, अर्गां तुका म्हज्या धन्या, कर्जांतावन अर्गां तुका. दिन वाजता सोमिया तुका, दिन वाजता धनिया तुका, तुज्या मोगाची गीता हांव गाता तुजे दयेची, कृत्यांनी आळता तुजी कीर्त हांव गाजयता, तुजी कीर्त हांव गाजयता. दिन वाजता सोमिया तुका, दिन वाजता धनिया तुका. प्रार्थूया. मोगाळा बापाया संस्कारांत आमी जेजूचे मांस आनी रगत घेतलां. हे संस्कारल्यांचे वान आपल्या उडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोशणावरूय आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय आनी कलतेपणान तुजे लागीं आमी हें मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आयकून बसा. कोविड पिडे वरवीं कश्टांतल्यांक आनी तांची सेवा सक्रिय करच्यांक देव राखोवन दी आनी ह्या पिडेतावन सुटका लाबोवन दी म्हूण मागया. कोविड-19 हाची नियमां पाळूंक कुमक करच्या कोविड सेफ्टी कमिटीच्या सर्व सदस्यां खातीर आमी मागूंक फावो. तांचे सेवे खातीर देव तांकां आशिर्वाद आनी बरो. सर्व लोकांनी कोविड-19ची नियमां पाळूंक आमी विनंती करता. तुमकां थोडे फावटी इल्लोसो कस जावंक पुरो. हर एकल्याक फॅन प्रोवायड करूंक आमचे वरवीं जायना, पूण त्या देखून हेरांच्या बरेपणा खातीर
फिरगजेच्या लोकांनी कोविड सेफ्टी कमिटीन दिल्ल्या निर्देशना प्रकार इगर्जे भितर तांणी चलोवंक हांव विनंती करतां. नंतर घुसपट जावचे संदर्भ आसात त्या देखून दया करून सुदारशया. आज आमच्या फिरगजेची 36 जाणां भुरगीं पयलो कुमगार घेतलीं. पयल्या कुमगाराचे मीस 9:30 वरार ह्या सर भुरग्यां खातीर आमी मागया. येवचो आयतार देवस्तुती वर्साचो निमाणो आयतार त्या दिसा क्रिस्ताचें फेस्त आचरण करता. त्या दिसा मिसावळ जमो जावचें दान 6 मिसां वावराक दान दितलो. फिरगज फेस्ताक तयार जावन खेळ आनी इतर स्पर्धे नोव्हेंबर 20 आनी 2 तारीख तावन येवच्या आयतारा आरंभ जातात. उद्घाटन कार्य सांजे 3:30 वरार आसतलें. युवजन आनी सांस्कृतीक समितीचे सांद्याची मांडावळ आनी जबाबदारी घेतले. गुरखारांनी आनी प्रतिनिधींनी ह्या खेळांत भाग घेवच्यांक हाजर जावंक आमी विनंती करता. ह्या खेळा वेळार आमी सर्वांनी कोविड-19 नियम पाळूंक आसात. त्या देखून सगळे खेळ स्पर्धे शिस्तेन आनी मांडावळीन जावंक तुमी सुदारची जाय म्हणून विनंती करता. हे सगळे स्पर्धे फिरगजगारांक मात्र. काद्री रॉक्स वाड्याचे एका दानीन 10,000 रुपये नव्या बांदपाक दान दिल्यात. तांच्या बऱ्या मना खातीर देव बरें करूं म्हणटना तांचेर आनी कुटुंबाचे देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. आदल्या आयतारा मिसा वेळार जमो जाल्लें दान 22,737 रुपये. तुमकां देव बरें करूं. भारतांत आनी मंगळुरांत मिसावान आरंभ करून 150 वर्सांचो संभ्रम आचरसूनच्या अपोस्तलीक कार्मेल धर्म भयणींक सेंट ॲग्नेस आनी येसू प्रेम निकेतन सर्व धर्म भयणींक आमी सगळ्या फिरगजेच्या नांवान अभिनंदन पाठयता. तुमी आमच्या फिरगजेक दिल्ल्या आनी दिवच्या सर्व सेवेक फिरगजेच्या सर्व लोकांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मुखल्या मिसावांक देव तुमकां आशिर्वाद आनी बरो म्हूण मागता. मोगाच्यानो अपोस्तलीक कार्मेल मेळ नोव्हेंबराचे 19 तारखेर भारतांत अस्तित्वाक येवन 150 वर्सां सोंपतात. आमी सांत आग्नेस आनी येसू प्रेम निकेतन कोवेंताच्या भयणींनी देवाक वाकणून आयच्या मिसाच्या बलिदाना सोवें आमचो वर्तो संतोश तुमचे सोवें वांटून घेतलो. ह्या संदर्भी पयल्यान पयलें आयचे संभ्रमीक अर्गम बलिदान भेटयल्ल्या मानादीक बाग विन्सेंट मोंतेरो आनी फादर वॉल्टराक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. परत्यान फिरगज विगार मानादीक विन्सेंट मोंतेरो, फादर नेल्सन, फादर अश्विन आमचे सहायक विगार, फादर ऑल्विन तशेंच फादर वॉल्टर तांणी आमकां आमच्या संसाच्या वाडावडीक दिवच्या पाठिंबो आनी कुमकेक आमी आभारी जावन आसा. श्री लान्सी आमच्या मिरनामासो ताणें दिवच्या सहकाराक देव बरें करूं म्हणटा. फिरगज परिशदच्या उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी गुरकिला तुमकां समेस्तांक सांत आग्नेस आनी येसू प्रेम निकेतन कोवेंताच्या भयणीच्या नांवी धन्यवाद पाठयता. आमच्या मेळाचो 150 वर्सांचो जुबलेव संभ्रमतना आमची घडणार मानपात्र मादर वेरोनिका आम्हा सर्वांचेर देवाची भरपूर आशिर्वादां वतून दी म्हूण खालतेपणी मागता. समेस्तांक देव बरें करूं. जुबलेवाची निशाणी जावन आमची घडणार मानपात्र मादर वेरोनिका तशेंच सुरविली श्रेश्ठ वडील मादर मारी देजांज आनी शिकपा तज्ञ मादर मेरियल विशा हांच्यो मोलादीक उतरां आटापच्यो ल्हान बूक आमची भयणी मीस जाल्लेंच वांटतली. सर्वांनी दया करून वो बूक आनी स्वीट्स काणगे जाय म्हूण विनंती. परत्यान देव बरें करूं. उबे रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणी मोगाडी शलोकिनी अंकार सौभागिनी तुवा
सेबेस्त्या आम्हा पासत विनंती कर भगेन कुर्साचे कुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.